तुमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमकां कितें तरी पटलां आसतलें, बरें लागलां आसतलें, वो तुमी समजलें आसतलें. हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां की जेजून आमकां कितें सांगलां, जागृत रावात म्हणून. जागृत रावात म्हणजे कितें? आमी खूब पाटी आमकां जाय पळय ते वस्तूंक जागृत रावता, हेरांक आमी जागृत ना. तशें चलचें ना. आमी ताका जागृत रावंक जाय, कित्याक ताचे सोबे आमी आसां, जियेता आनी भोंवता. म्हणटून ताका तर आमी जागृत रावत जाल्यार आमकां सगळ्यो वस्तूंक जागृतायेन आमी ताकाय हाजीर जातले. हे तो आमकां कळीत करता. म्हणटूच भयणीन आनी भावनो पळयात, पयले वाचपान पावलून आमकां अशें सांगलां, देवान आमकां सगळ्या जाणांक विंचून काडलेली आसा आनी विंचून काडून आमकां आपल्या पुता सोबे आपणायलेली आसा आनी तो सदांच विस्वाशी. तर आमी भिरांतीन जिवंक फावना. आमी ताचेर आमचो बावार्थ घालून जियेत जाल्यार आमकां सगळें जाय पळय तें मेळटलें. आनी तुमी ते भाशेन जियेतात. तुमचो अणभव तसोच आसा. तुमी जाणो की एकूच देवा काडून आनी खंयच्याचेरूच आमच्यान विस्वास बरवासो धरूंक जायना. आनी ताका चिटकोन रावलें की ना, मागीर सगळें बरे भाशेन येवंक लागता. पूण देंवचार आमकां सोडचो ना. तो तरेतरेनी आमकां ताची सोरशिली पयस करूंक प्रयत्न करीत आसतलो. तो ताका लागून कसलीं आमचे मदें चिंतनां येतात, कसलीं आमचे मदें भावना उत्पन्न जातात ह्या चिंतनाक लागून, आनी कितें म्हणून आमी करूंक लागता, ताका आमी जागृतायेन जेजू सोबे हाजीर जावया आनी रोखडेंच तें नपयत जातलें. जेजूच्या नांवान तें भायर काडलें की आमकां आनीक ताची दास्ती ना. पूण तो बोगोर बोगोर आमचे सोबे तीं घालतलो चिंतना. तेन्ना भिवंक फावना. शांतीन जेजूच्या नांवान तें सगळें भायर काडून तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया. आनी आयज आमी कितें म्हणून करतले, हांव हें सगळें आयकलेलें आसा. आमी एक मात्र तुमकां सांगता, जाता तितली जेजूच्या नांवांत आमचें जिवीत दवरया. जेजू जेजू म्हणून तें तशें करीत तर आमचे मदीं कसली चिंतना आयली, भावना आयली, रोखडीच ती जेजू सोबें दवरया. नपयत जावन आमकां तो आनीक चिंतना भावना दितलो. दुसरें म्हणजे दुसरीं आमचे बरोबर आसतात न्हय, ती आमचे भाशेन जेजू सोबें एकवटून रावता की रावना तें आमी नकळो. पूण तांची उतरां, तांची कोत्तुबां, तांची चाल आनी आमकां कितें म्हणून तांचे सोबें घडटा, तांच्या उतरांक कोन्यांक लागून ती दोनूय जेजूच्या नांवान भायर काडया. हें आतां खोलायेन जिवीत जिवपाचें आमकां म्हणून तूं संदी मेळिल्ली आसा. हे भाशेन जिवंक लागली की ना, आमी शांतीन जियेतले आनी आबोलाद जावचें ना. पूण हें कितें घडटा तें आमचे मदें कसलीय भावना जेजू सोबेन दवरली की आमकां आनीक ताची गोठाय मेवतली. ताबडतोब म्हणजे रोखडीच वेळ सादी नासतना रोखडेंच तशें घडोंक लागतलें. म्हणटच हें अशें तर घडोंक जाय जाल्यार रातची 5 मिनट आमी जेजूच्या एकवटान सारया. कोंत घेयात, प्रत्येक मणी आसा ताचेर सुस्कार घेवन जेजू 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 म्हणून दुसऱ्या सुस्कारात. तुमकां घडीत पयलेंच तें सगळें समजोवचें ना, पूण मागीर शेवट पर्यंत पावता म्हणचो तुमचे मदें खोलाय येतली. आनी ही खोलाय रातची जेजू आमकां आपल्या ताब्यांत करून आमी ताचे खेरीत सांदे आसा त्या प्रमाणे तो आमकां घडून हाडटलो. सकाळीं उठली ताका एकवटून रावया आनी पळयात सगळे चमत्कार आमचे सोबें घडटले. आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. भिरांत आयली रोखडीच आमी ताचे सोबें धरून तातूंतली आमी सुट्टेल्या आनी ताचे शांतीन आमी फुडें पावलां मारूंक लागतल्या. ही गोठाय खरी मोगाची. म्हणजे जेजू खरो आमचे सोबे आसा, तोच जावन आसा देवाचो मोग. ताका एकवटून रावलें की आमचें सगळें जिवीत बरें जालें. वो रे लुईस 9वो तो, ताचो पाय 8वो लुईस म्हणून आसलेलो. ताचे मायन ताका बरी देख दिल्ली. तो 11 वर्सांचो आसतना रे जालो.
आनी तो सदांच मिसान भाग घेतालो, सगळे मागणें करतालो आनी उगेपणांत बरेपण दुसऱ्यांक करून भरपूर ताणें बरें केलें. 19 वर्सांचो तो कारजात जालो. 10 भुरगीं आसलेलीं ताका. ताणें आपल्या सगल्या लोकां पासत इगोर्ज्यो बांदल्यो, मोठां बांदलीं, हॉस्पिटलां बांदलीं, विधवांक ताणें घरां बांदलीं, वेशां आसलेलीं तीं तांकां बरे भाशेन जेवच्याक आनी तांचो हें परामर्श करच्याक तांचे पासत घरां बांदलीं. हे भाशेन खूब ताणें परामर्श केलो. आनी मागीर तो झुजाक गेलो, कित्याक पॅलेस्टिनान हे दुसरे मुसलमान बी आसलेले ते सगळे जागे जेजू हिंचर आसलेलो ते आपणांचे सगळें करून ते म्हणून तूं हलक्यापणांत सारूंक सोदताले ते काण घेवपाक तो गेलो. हे भाशेन गेल्या उपरांत ताका दवरलो आनी ताका मागीर सोडचो पडलो. दुसरे फावटी तो गेलो तेन्ना सीख जालो आनी मेलो. हे भाशेन ताचें जिवीत जालें. पूण ताणें खूब बरेपण रे आसून हिंचरूच ताच्या दरबारांत कसलेंच वायट भासकोळपण आसून नासतना ते बरे भाशेन जियेताले. म्हणून हें देणें ताका देवान दिलें, कित्याक मागण्यांत तो जियेतालो. तेच भाशेन आमी आमचो सगळो वार ताचे विनोतीन तेच भाशेन करूंक आमी ताचे कडेन मागया. तर आतां आमचे हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आजीर जावया आनी सगळें आमचें सगळें आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडून आमी तातूंतलीं स्वतंत्र जावया आनी ताच्या जिवितान अदीक भरोन येवन ताचे सारकींच आमची चिंतना उतरां कोन्यो घडोवन येवं दी. आनी तो घडोवन हाडटा.